राज्य माहिती आयुक्त नेमपा खातीर घडयल्ले समितीची मंगळारा निवडिल्ल्या 4 उमेदवारांबरोबर बसका जाली। स्टॅनली कुतिनो, संदेश प्रभुदेसाय, संजय ढवळीकार आणि एस.जी. मराठे हांची मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी मुलाखत घेतली। ही समिती बुधवारात 2 नावां वेचून काडटली। खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण स्टॅनली कुतिनोचे नाव निश्चित जाला। संदेश प्रभुदेसाय काय संजय ढवळीकार हाचेर निर्णय जावंक ना। हाचे पयलीं केल्ली दोनूय राज्य माहिती आयुक्तांची नेमणूक वादग्रस्त थारिल्ल्यान सरकारान परत जायरात दिवन हे पदां खातीर अर्ज मागिल्ले। 47 जाणांनी ते खातीर अर्ज केल्ले। तातूंतले 10 जाणांची नावां सरकारान शॉर्टलिस्ट केल्ली। ताचेर निर्णय घेवपा खातीर नेमिल्ले समितीची बिरेस्तारा बसका जाल्ली। तेन्ना समितीन 4 जाणांची नावां वेचून काडिल्ली। ती नावां अशी: स्टॅनली कुतिनो, संदेश प्रभुदेसाय, संजय ढवळीकार, एस.जी. मराठे। ह्या 4 जाणांची मंगळारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजा आणि विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणे बरोबर बसका जाली। हे समितीन ह्या 4 जाणांची पर्वरे सचिवालयान मुलाखत घेतली। राज्य मुखेल आयुक्ताची नावां बुधवारा घोशीत करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आदले भारतीय नागरी सेवेतले वरिष्ठ अधिकारी स्टॅनली कुतिनोचे नाव निश्चित जाला। मात पत्रकार संदेश प्रभुदेसाय आणि संजय ढवळीकार हांचे मदल्या एका नावाची निवड उरल्या। बुधवारा राज्य मुखेल आयुक्तांची नावां घोशीत जाले उपरांत ती राज्यपालाच्या मान्यताये खातीर धाडटले। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। तिळारी कालव्याचे काम साप बाबत उदक धरना। आता पायपां घालून उदक हाडचें पडटलें। मायात प्रकल्पाचे इन्स्पेक्शन करून नियाळ घेतले म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान उलोवन दाखयला। तिळारीचें उदक खंय खंय पावलां आनी कितले लोक शेतां भाटां रोवंक लागल्यात म्हूण प्रतापसिंग राणेन विचारिल्ले। 22 वर्सां जाली प्रकल्प आडकाला। सरकारान आतां मेरेन 1000 कोटी मोडला। उदका स्रोत मंत्री मांद्रेकार म्हणटा प्रकल्पाचे फुडें कितें करचें तेंच कळना। सरकार तिळारी महामंडळ गुठलावपाचो आसा। This project should have been completed by 1992 and it has been going on and on and on. How much of the area is irrigated today by under this project? Actual जे एरिया इरिगेट जाता ती 1588 हेक्टर्स। केन्ना तरी मे म्हयन्यान एकदा वचून एकूण एक ताचो मातसो रिव्ह्यू घेवया। ताणें म्हाका एक सजेशन दिला, उदक येता पळय हांगाच्यान ते पायपान हाड म्हणून। खंयच्यान आमच्या तिळारीचे। It may cost slightly more. Let us have less water, but let it come 100%. तशेंच काही जाग्यार म्हाका दिसता एक कॅनल्स आहा पळय ताचे पायपां थोडीशी म्हारग जाली सुद्दां लॉंग टर्मान फायद्याक पडूंक शकता। वो तिलारी कॅनल म्हाका दिसता सुरवाती पासूनच डोकेदुखी जाल्लो आहा। कितें सोल्युशन काडचें कांयच समजना। पयल्या फेसीन आमी ड्रिंकींग वॉटर आहा पळय एका पायपलायन घालता आनी शक्य जालें जाल्यार मागीर एग्रीकल्चराक सुद्दां पायपलायनूच धाडपाची गरज आहा। ज्या कॅनलान केन्नाच उदक येवचें ना, फुडें येवचें ना, अशी परिस्थिती आहा। आतां पर्यंत जवळ जवळ 1000 आणि 1016 कोटी ह्या प्रोजेक्टाचेर खर्च जाल्लो आहा। कंत्रादा वयल्या कर्मचाऱ्यांक रेग्युलरायज केले म्हूण ते काम सारकें करतले हाची खात्री ना। कंत्रादाचेरूच काम सारकें जाता। गोंयांत लोकसंख्येच्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांचो आंकडो हेर राज्यां परस चड आसा हें मान्य। सरकार ई गव्हर्नन्स चालीक लायता तसो कर्मचाऱ्यांचो नियाळ घेतलो। ज्या कर्मचाऱ्यांक गरज आसा त्या खात्यांनी घालपाचेर विचार जातलो अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान उलोवन दाखयला। वेगवेगळ्या खात्यांनी कंत्रादाचेर भरिल्ले कर्मचारी आनी रोजगार पॉलिसीचो माविनान प्रश्न काडिल्लो। एम्प्लॉईज जास्त घेवन गव्हर्नमेंट सर्वंट जास्त घेवन आमी वाडयत रावतले लायबिलिटी गव्हर्नमेंटाची पॉलिसी कितें? बरेचशे कॉन्ट्रॅक्ट अपॉइंटमेंट सरकारान जे घेता गोवा गव्हर्नमेंट ते त्या जाग्यार रेग्युलर पोस्ट आसा पण रेग्युलर पोस्ट भरून ना म्हणून कॉन्ट्रॅक्ट घेता आनी रेग्युलर पोस्ट भरपाची आतां प्रक्रिया आमी हळूहळू करून चालू केल्या। म्हाका लक्षान आसा की काही लोक पडोशे उदाहरण आमचो प्रमोद काडीत आसता विशय मिलिंद बाब म्हाका रेग्युलर सुवेज ट्रिटमेंट प्लांट मुरगांवचे सांगता। तांकां जे कोण खूब वर्सां पासून अशें आसा पळय हे दोनूच नांवां घेतली हाजो अर्थ दोनूच जाग्यार आसा अशें न्हय। तांकां आमी लेबर सोसायटी जी आसा PWDच्या ताज्या मार्फत रेग्युलरायज करपाची प्रक्रिया स्टेप वायज चालू केल्ली आसा आनी म्हाका दिसता एका वर्सा भितर ते सगळे जाण तांकां घेवपाची प्रक्रिया करता थ्रू द सोसायटी एंड दे वील गेट रेग्युलर सॅलरी दो दे मे नॉट बी डायरेक्ट गव्हर्नमेंट सर्वंट। पण एक तातूंतलो दुसरो भाग सांगता रेग्युलरायज करतकच ते काम करतले हाजी गॅरंटी म्हाका व्हडलीशी ना। अनेक जाग्यार ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसता म्हणून काम करतात, कॉन्ट्रॅक्ट नासले जाल्यार ते काम जायना बऱ्याच जाग्यार
ही सत्यस्थिती हा. ल्हान राज्य जरी असलेल्या चळवळे राज्य हा, त्यामुळे सरकाराचेर आणि सरकारी अधिकाऱ्यांचेर अनेक डिमांड्स असतात. काही डिपार्टमेंटांनी थोडेशे स्टाफ रिडंडंट जाल्ले आसा. आमी प्रॉपर ताजी स्टडी करपाचें ठरयल्लें आहा. ARD स्टडी करून ज्या ज्या रिडंडंट जाल्यार तांकां सरप्लस दुसरे कडेन एब्सॉर्ब करून घेवप, ही काही गोष्टी चालू आसा. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.